किती झालं तांचे काल आतां पळय काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षाचे आमदार थंय एकठांय येवन ताणें मिटींग केली. तातूंत भितरच अशी आसा की काँग्रेसीची आनी आम आदमी पार्टीची ह्या दोगी जाणांची हायकमांडाची तोंडां सद्याक दोन वटेनात. हांगच्या आमदाराक दिसता की आमी एकमेकाचे तोंडां पळयले शिवाय आमकां पर्याय ना म्हणून. सो वयर दिल्ली तोंडां दोन वटेन आनी हांगा खंय तरी एक बाबा आमी एकमेकाचें तोंड पळोवपाची गरज आसा अशें सांगपाचो प्रयत्न. विजय सरदेसाय तर थंय ताणें सामकें ढुंकूनही पाहिले नाही म्हणटा पळय अशी तुगेली परिस्थिती आहा कालची त्या मिटिंगेक. हय आनी विरेश बोरकारान तर तागेले फाटली असेंब्ली सावनच तागेले इकला चलो रे चलिल्लें बरोबर. तागे तो स्वतंत्र झेंडू घेवनूच आशिल्लो. विजय सरदेसाय परत परत सांगताले की आपूण काँग्रेसीचो प्री पोल अलायन्स म्हणून. पण त्या पोझिशना भितर फर्स्ट टायम तुका बदल जालो दिसता. बरोबर बरोबर कारण फाटले खंयच्योच मिटिंगो विजय सरदेसायान असल्यो ज्यो जॉयंट मिटींग असेंब्ली पयलीं आपयल्या त्यो तेणी मिस करूं ना. ते येताले थंय वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स बी तेंची जाताली. हे फावट मातशें वेगळें आहा पण सगळ्यांनी आपले आपले परीन आपली तयारी केल्या. जशी सगळ्यांत चड तयारी केल्या म्हणटा आमी विजयान 12 तालुके कवर केले. 12 तालुके म्हणजे सगळ्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. थोडे कडेन तांकां तसो रिस्पॉन्स मेळनासलो जंय तेणी उलोवन दाखयला 70 आपल्याक 70ची सभा बिचोलेन 70ची मिटींग बिचोलेन घेवची म्हणून हॉल सुद्दां दिवपाक रेडी ना. सो तेणी आपली तयारी केल्या. काँग्रेसीचे आपलो एक एग्रेसीव वचो ना बट तेंचो तो संविधान बचावचे हितून मिटिंगो जाताले पळय न्हू तितून खुबशे लोक तांकां मेळटाले इनपूट दिताले त्यो गजाली जाताल्यो. आरजीचो आपलो एक सेटअप आहा. आरजी कडेन लोक वयता आपले प्रश्न घेवन खुबशे. तो एकटो तरी आमदार आसलो न्हू गोंयभरच्यान तेजो जो सेटअप आहा तितूंतल्यान ताका प्रश्न पावता आपले तरेन काम. सो थंय 7 जाण जे परफॉर्म करतले पळय न्हू ते सगळेच ऑलरावंडर कशे करतले पण टीम दिसतली काय ना हेजो प्रश्न आहा. टीम कशी काम करतली काय टीम दिसतली जाल्यार ती तयारी पयलीं जावपाक जाय आसली. कारण जेन्ना तूं 33 जाणांच्या सरकारा अगेन्स्ट थंय उलयता तेन्ना 33 जाणांच्या सरकारा अगेन्स्ट उलयता तेन्ना तेंचे प्रश्न आसता रिटर्न चड मेन फोकस आसपाक जाय तो क्वेश्चन आवराचेर. आतां क्वेश्चन आवर 40 जाणांची असेंब्ली स्पीकर डेप्युटी स्पीकर काडलो 12 मंत्री काडले जाल्यार जे उरता पळय न्हू तितून 7 जाण हे ऑपोजिशन आनी 19 जाण हे रुलिंगांतले प्रश्न घालतले. हे जेन्ना प्रश्न घालतले एकट्याक 15 प्रश्न अनस्टार आसता आनी स्टार 3 प्रश्न आसता. सो जेन्ना लॉट्स जाता तेंचो जे लॉटरी लागो जाय म्हणटा तूं क्वेश्चन आवर येतलो जाल्यार पयले 4 तरान येयलो जाल्यार तुजो क्वेश्चन येवपाचे चान्सीस आसता. कारण फाटले पोस्टपोन काय क्वेश्चन म्हाका काय ना दिसता म्हणजे ते डायरेक्ट येवपाक. सो ते तूं मॅच करतलो आनी तेंचे भितर 4रांतले 2 तरी आपले हाडटलो जाल्यार क्लब क्वेश्चन इज द ओन्ली ऑप्शन. बरोबर हें करतलो जाल्यार पयलीं मिटींग जावं जाय बाबा ह्या विशयाचे आमी 4 जाण घालया. सो तुजो कोणाचो एकट्याचो लागलो आमकां मेळटलें हें जावं ना. मिटींग काँग्रेसीन केन्ना आपयल्या काल लास्ट डे ऑफ क्वेश्चन घालपाचो लास्ट दिसाचो. पयले 15 दीस तेंच्यांनी यूजूच केलो बट क्वेश्चन घालपाचे प्रोसिजर स्टार्ट जावच्या पयलीं जर मिटींग जाल्ली आनी सगळें प्लॅन जालें स्ट्रॅटजी प्लॅन करपाक वाव बरें पडटलें आनी तेन्ना मिटींग जाल्यार ती फुडें ती बिस्कटां वयची नासली. पण हांगासर मागीर ती वेगळे वेगळे कारणां आहात. विजय आतां म्हणटा पळय येवना बी म्हणून विजयान आपली वेगळी केली आनी ताका फाटली इतिहास विजयान पयलीं एक एडोन दिल्लो आनी तेणी कांय कॉम्प्रोमायजीस करपाची तयारी दाखयल्ली एके कडेन येवपाक काँग्रेसीचे आमी जेन्ना ताका विचारलें. सो तेजो थ्रेट एवढेच्या खंयच्या ग्रुपाक दितलो जाल्यार तेवूय बी प्रयत्न करनासतले की हें नाकात बाबा हो शायन जातलो येवन आमच्या कितें जालें जाल्यार तो शायन जातलो तो ना असो बी प्रकार आसूं शकता. तांच्या संविधान बचाव यात्रेच्या दरम्यान काँग्रेसीच्या लिडरांनी आपल्याचेर एलिगेशन केलां अशी भावना गोवा फॉरवर्डाच्या ग्रुपा भितर तयार जाली. मागीर तांणी काँग्रेसीचेर फार मारपाक स्टार्ट केले. सो व्हिडिओ येयल्लो की बिचोले एके मिटिंगेन तो विजयान कितें कन्वर्ट केला म्हणटा आनी काँग्रेस जर ताका खरोच आपलो पार्टनर म्हणून पळयता जाल्यार तो एक डिफेंड करपाक काँग्रेसीक चान्स आसलो की जे कितें विजयाच्या टायमार कन्वर्जन कितें जालां तें फुडल्या सरकारान ते उडयलें न्हू. हय सो बाबा ते उडयले आतां कितें आतां हे नवे सरकाराच्या गजाल कशी आहा की जनरली म्हणटा की अ वीक इज अ लॉंग टायम इन पॉलिटिक्स म्हणून. सो ते हिडोन ते हे 15 दीस हाजे मदीं वीक म्हळ्यार न्ही 15 दीस म्हळ्यार कितलो व्हडलो तुगेलो टप्पो राजकारणा भितर ते आमकां दिश्टी पडटा. भुमिका बदल्ल्यो एकमेका बरोबर वचपाचें आनी कॉम्प्रोमायज करपाचें सोडूनच दी एकमेकाचें तोंड पळोवपाचें ना मिटिंगेक इतल्याचेर गजाली पावल्यो सगळ्यो. सो ही जी परिस्थिती आसा पांडुरंग बाब हांव कित्याक म्हणटा लौकिकान बरो इशू काडलो की प्रत्येक जाण अभ्यास करून वतलो पण ती टीम म्हण काम करतले काय कितें. कारण फाल्यां जर प्रत्येक जाण जर वचून ताणें ठरयलें प्रत्येकान की हांव सगळे जाण आमी 6 मारतले म्हणून बरोबर
आनी एकट्यानय जर ठरयलें की आपूण बाबा रावन खेळपा जाय आपल्याक एकवटेच्यान सायड धरपा जाय प्रत्येक मनीस जर शायन जावपाक गेलो जाल्यार तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी की तो आपल्याच सायडीच्या दुसऱ्या एका आमदाराक काटश्या दिवपाक शकता बरोबर तुका कितें दिसता हे टीम तर नाच टीम स्पिरीट तरी आसतलें प्रमोद म्हाका दिसता की आसतले कारण हेज्या पयलीं सुद्दां न्ही खूब फावटी लास्ट सेशनाक सुद्दां एकदां की हेंची अलायन्स जावंक नाशिल्ली म्हणजे एके कडेन रावया म्हणून प्रेस कॉन्फरन्साक घेतली की मागीर थंय भलतेच कोण तरी फुडें येवन उलयतलो आनी हेजी तोंडार हे सायडीन दुसऱ्या तोंड ते सायडीन सो हे केन्ना नाशिल्लें तेंच्या भितर नाय बीन तें जावपाचें मुश्कील आहा तें लास्ट टायम उलयला तेजेर बरोबर. कठीण आहा तें पूण सेशनाक जेन्ना सुरू आसता एसेंब्लींनी तेन्ना आमी पळयलां की जेन्ना स्पिकराच्या हेज्या मुखार आसना मुखार वचपाचें आसता किंवा उबें रावपाचें आसता तेन्ना 7 जाण ते वांगडा आसता हय आनी म्हाका आजून हें आसा की ह्या सेशनाक सुद्दां गोंयकार हांकां लायव पळयता म्हणून खबर आहा हय गोंयकार सगळे पळयतात न्हू टीव्हीर हांकां मनाक नासली तरी नाची दवरून तुगे करतले कोणाची तरी दवरून तांकां एकामेकाक सपोर्ट करचोच पडटलो हय. करचोच पडटलो आनी तातूंत युरी आनी विजयची भुमिका जी आहा ती ते पळोवची पडटली हेज्या बरोबर. म्हणून युरी आनी गोवा फॉरवर्ड हे म्हणून तांकां पळोवचें पडटलें की ते कशे तरेन तेचें काम करतात ते